नमस्कार, हांव जयेश काय कोंकणी उलय लंडन फुलय ह्या कार्यावळीत हांव म्हजी कविता म्हाका शाणे जावपाक जाय सादर करता। आज बागेतां म्हजी कविता तुमकां आवडटली। म्हाका शाणे जावपाक जाय। फाटीक पाखां लावन उंच उंच माळबां उडूंक जाय। फाटीक पाखां लावन उंच उंच माळबां उडूंक जाय। उंच उडून भुंयेचें चित्र म्हाका पळोवपाक जाय। म्हाका शाणे जावपाक जाय। एका झाडा वयल्यान दुसऱ्या झाडार, एका झाडा वयल्यान दुसऱ्या झाडार आनी दुसऱ्या झाडा वयल्यान तिसऱ्या झाडार उडत म्हाका 4 गांव भोंवपाक जाय। म्हाका शाणे जावपाक जाय। म्हाका म्हजें इल्लुशें घरटें करपाक जाय। म्हाका म्हजें इल्लुशें घरटें करपाक जाय। तें सजोवन तातूंत सुस्त न्हिदपाक जाय। म्हाका शाणे जावपाक जाय। चुचीन म्हाका फळां फुलां कडधान्यां खावपाक जाय। चुचीन म्हाका फळां फुलां कडधान्यां खावपाक जाय। आनी कोण म्हाका त्रास दिता तांकां चोच मारपाक जाय। म्हाका शाणे जावपाक जाय। कोकिळा सारकें म्हाका म्होंवाळ गावपाक जाय। कोकिळा सारकें म्हाका म्होंवाळ गावपाक जाय। मोरा सारकें म्हाका थंय थंय नाचपाक जाय। म्हाका शाणे जावपाक जाय। मोटारसायकल गाडयेच्या गर्दींतल्यान म्हाका मेकळें जावपाक जाय। स्वतंत्रपणान म्हाका कवीन भोंवपाक जाय। म्हाका शाणे जावपाक जाय। 4 दीस कांय जावना पण म्हाका ते सुखान मेकळे मनान कसलोय तणाव नासतना जगपाक जाय। म्हाका शाणे जावपाक जाय। उंच उंच माळबांक उडूंक जाय। म्हाका शाणे जावपाक जाय। देव बरें करूं।